रिशफलाची म्हाका दिसता हांगा प्रश्नच येना. ज्या प्रमाणे हो गव्हर्मेंट चल्ला आनी स्पेशली आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत जे प्रमाणे काम करता, हे लास्ट तेजो पयलींचो टर्म घेतला आनी आतां जो मार्च टू दीस मार्च 2021 to 22 हे जे एक वर्सान आमी जे पळयलां प्रोजेक्ट कंप्लीट जावन तेजे डेव्हलपमेंट जालें. जसो आमचो जुवारी ब्रीज पळयलो आमी, आमचो मोपा एअरपोर्ट पळयलो, आमचें आयुर्वेदीक हॉस्पिटल पळयलें, काणकोणाचो रोड पळयलो. जे इन्फ्रास्ट्रक्चरान आयज जे डेव्हलपमेंट जाल्लेले आसा म्हाका दिसता हेजो हात धरपी कोणूच ना. आनी त्या बाबतींत म्हाका दिसता गोंयांत एकदम बऱ्या भाशेन सगळें चल्लेलें आसा. गव्हर्मेंट तेजे वांगडा जे कलिग्स आसा सगळे मिनिस्टर बरें काम करता आनी म्हाका दिसना ही खंय तरी रुमर्स आसतली. म्हाका दिसना कितें कसलेंच रिशफल जावपाचे चान्सीस आसा आनी सद्या गरजूय ना रिशफलाची अशें म्हाका दिसता. कित्याक ज्या प्रमाणे हो गव्हर्मेंट चल्ला पळय तो म्हाका दिसता एकदम सगळे आमचे गोंयचे लोक हॅपी आसा. एमएलए म्हणटा डेव्हलपमेंट फर्स्ट, रिशफल कॅन कम लेटर. सी रिशफल कॅन कम एनी टायम. रिशफल इज नॉट इम्पॉर्टंट. द इम्पॉर्टंट इज यू हॅव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल. तुजे डेव्हलपमेंटाक लागून तुजो कितें तूं कॉन्स्टिट्युन्सी कसो डेव्हलप करतलो, लोकांची कशी कामां करतलो, हे इम्पॉर्टंट आसा.